गोंयांत अपघाताचें सत्र सुरूच आसा। साळगांव रस्त्याचेर बुधवारा राती दोन दुचाकी मदीं जाल्ल्या भिरांकूळ अपघातात माडेल थिवी वाठारांतलो 25 वर्साचो तरणाटो ओमकार कारापुरकार आनी करसवाडा वाठारांतलो 30 वर्साचो मोहम्मद फ्रेज ह्या दोगांकूय जाग्यारूच मरण आयलें आनी दोग गंभीर जखमी जाल्ल्यान हॉस्पिटलांत तांचेर उपचार सुरू आसा। पुलिसांनी घडणूक थळार वचून अपघाताचो पंचनामो केलो, फुडलो तपास सुरू आसा। गोंयांत दिसान दीस अपघाताच्या घडणुकांनी वाड जायत आसा। बुधवारा दनपारच्या वेळार दारगळे 2 खांब जंक्शनाचेर दुचाकी चलोवप्याक बशीवाहनां चिड्डून मरण येवपाची घडणूक घडिल्ली। कांय वरां उपरांत साळगांव रस्त्याचेर 2 दुचाकींचो भिरांकूळ अपघात जालो। ह्या अपघातांत थिवी वाठारांतलो 25 वर्साचो तरणाटो ओमकार कारापुरकार आनी करसवाडा वाठारांतलो मूळ आसामचो 30 वर्साच्या मोहम्मद फ्रेज ह्या दोगांयकूय जाग्यारूच मरण आयलें। जाल्यार दोग गंभीर जखमी जाल्ल्यान तांचेर हॉस्पिटलांत उपचार सुरू आसा। पुलिसांनी घडणूक थळार वचून अपघाताच्या घडणुकीचो पंचनामो केलो आनी दोनूय कूड पोस्टमॉर्टमा खातीर हॉस्पिटलांत धाडला। पुलिसांचो फुडलो तपास सुरू आसा। लायट्यो बी घालपाचें जो कन्सर्न आमची PI आसा पुलीस स्टेशन जावं ट्रॅफिक ते बरयतले तुमी नजरे हाडले ते प्रमाणे। आनी तुमी जे म्हणल्यार एक्सिडेंट वाडत एक्सिडेंट हे कोणाचे ड्रायव्हर काय रायडर हाजी मिस्टेकीन जाता। पण एज पर स्टॅटिस्टिक्स सद्या एक्सिडेंट ह्या पोरूं पेक्षा अंदू कमी आसा जे वाडले म्हणटा। एक्सिडेंट जाता राती हांगा जो एक्सिडेंट जाला तातूंत 2 जाण सोंपल्या म्हणून तांणी जर स्वता सेल्फ डिसिप्लीन जावन प्रिकॉशन घेतली जाल्यार एक्सिडेंट एवॉयड जाता। आनी कदाचित हांगा स्पॉटार एक हेल्मेट बी मेळा जर तांणी घाल्लें। हेल्मेट हे व्हेरी इम्पॉर्टंट 2 व्हिलरान, तातूंत हेड इंजरी बाकीच्या इम्पॅक्ट जो आसा तो कमी जाता, वचपाक शकताले। आतां एक्झॅक्टली कितें रातचो काय विटनेस एक्झॅक्टली ना घाला काय ते इन्वेस्टिगेशन चालू आसा सालिगांव पुलीस स्टेशन। सो आतां हांवूय ते स्पॉट पळोवपाक आयिल्लो। सो म्हजे कलंगूट PI आनी सालिगांव जो पुलीस स्टेशन आसा ताका इन्स्ट्रक्शन दिलां कितें कितें हांगा घालपाचें तें। फॉर एग्जाम्पल पळय कन्सर्न ऑथॉरिटी पळय म्हळ्यार सायनेजीस घाल आनी कितें जर लायटी पेटना जाल्यार कन्सर्न आमी ऑथॉरिटी आसा ताज्या नजरेक हाडून दितले। गोमंतक TV खातीर स्नेहा होसोटीकर।